एकवीस वर्सां फाटीं आयच्या दिसा खुशालकायेची खबर मेवली आमकां. फुलां सारकें भोंय तूं जल्मलें, मरगळ्ळीं सगळ्यांची काळजां. 7 तारीख जावन आसा मार्चाची, उमेदीचो दीस हो सगळ्यांक आमकां. कित्याक केजल म्हजे भयणी तुका भरतात आयज 21 वर्सां. देवाचें तूं 21 मीत आमकां, कॉम्प्लिकेशन्स आसलेले म्हूण मामा. कुसवें तूं सारकें रोवंक सांगना म्हूण डॉक्टरान सांगलें रिस्क घेनाका. पूण दाडान सांगलें की भुरगें आमचें तें देणें जावन आसा देवा बापाचें. 7 म्हयने बेड रेस्ट घेवन मामान तुका संवसारांत हाडलें. तुका पळोवन आयज आमी सगळीं जल्माची उलोवणीक पडबी दितात. मोगाची आमची मामा दाडार काळजां तांची संत आसता. ओदोन मोदोन मानवेल मिंगेली ना, तुका आयज आशिर्वादान भरतात. सरकाराच्यान शामायांनी शापार सदांच बरें मागून धाडटा. सगळीं सोयऱ्यां धैर्यां आनी इश्टां खुशालकायेन तुज्या आयज वांटो घेता. कित्याक म्हूण तूं म्हजी कांय बरी सगळ्यांच्या आवडीची. सदांच हांसतें मुखामोल फुलोवन तुजें, आमची सगळ्यांची चिंतना नोपत जाता. अशें सदांच खुशाल उरूं देवा लागीं मोय पासान मागता. देवान तुका साबार कोणांनी बोला, हें आमकां सगळ्यांक दिसून येता. मधुर गायनां तुजी आयकून सगळ्यांचो जीव संत आसता. गायनाचेर नाचपाक तूं फाटीं सरनाय, कित्याक डान्साचो आवड तुका. कोणाचीच नदर तुका लागोना जावं देवा लागीं हांव सदांच प्रार्थना. परमेश्वराचो सदांच करतो उगडास, सदांच दिवपी रातीं जिवीत तुझा. आयच्या दिसा देवाकार दिवं जिविताची फुडलीं पावलां मार. मामा दाडाचें नांव वयर तुका, सुखाच्या पालयांक सदांच चलय तांकां. तो
तशेंच फुडां तुजो पोरजोलीत जावं सगळीं आमी एकठांय मागता इतल्यान सावूत मोची हांव सोंपयता भयणी तुका जल्माची परबी दिता